मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान 2023 ते 24 वर्साच्या अर्थसंकल्पाचो नियाळ घेतलो। फाटल्या वर्साच्या 446 आश्वासनां मदली फकत 70 आश्वासनां सरकारान पुराय केल्यात, जाल्यार 263 आश्वासनांचे पूर्ततेची कारवाय सुरू जाल्या। तशेंच उरिल्ल्या 107 आश्वासनांची कारवाय मार्चा उपरांत सुरू जातले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान फाटल्या वर्साच्या अर्थसंकल्पाचो नियाळ घेतलो। पूर्व दिल्ल्या 446 आश्वासनां मदल्या 70 आश्वासनांचीच आतां मेरेन पूर्तता केल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगले। तशेंच 24 सरकारी खात्यांनी तांकां दिल्ल्या एकूण निधीचो फकत 30% परस उणो वापर केल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगले। ह्या 24 खात्यांक 1680 कोटी रुपयांचो निधी दिल्लो, तातूंतलो तांणी फक्त 323 कोटी रुपयाच वापरले अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगले। गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत बेगीनूच 3 सेंटर ऑफ एक्सलन्स सुरू करपाचो विचार आसा। हातूंत प्रामुख्यान गॅस्ट्रोएंट्रोलॉजी, एंडोस्कोपिक स्कल बेस्ड सर्जरी आनी हाताचें ऑपरेशन ह्या सेंटरांचो आस्पाव आसा अशी माहिती जीएमसीचे डीन दोतोर शिवानंद बांदेकरान दिली। येता त्या काळात जीएमसीत खुबश्यो नव्यो गजाली सुरू जावपाच्यो आसात। प्रामुख्यान गॅस्ट्रोएंट्रोलॉजी, एंडोस्कोपिक स्कल बेस्ड सर्जरी आनी हाताचें ऑपरेशन ही 3 सेंटर ऑफ एक्सलन्स बेगीनूच सुरू करतले अशें डीन दोतोर शिवानंद बांदेकरान सांगले। IVF खाला 13 बायलांचो रिजल्ट आतां मेरेन पॉझिटिव्ह आयला। IVFच्या माध्यमांतल्यान एक भुरगें जल्माक आयिल्ल्याचें डीन दोतोर शिवानंद बांदेकरान सांगले। फाटल्या कांय दिसांसावन मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्यो चर्चा गोंयांत रंगतात। ह्यो चर्चा सुरू आसतनाच बुधवारा मुख्यमंत्र्याच्या महालक्ष्मी बंगल्याचेर एका फाटल्यान एक बसको जाल्यो। मुख्यमंत्र्याच्या सरकारी बंगल्याचेर जाल्ल्या बसकांक खासदार तशेंच भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, आदलो खासदार नरेंद्र सावयकर तशेंच विनय तेंडुलकर हांचे वांगडा मुख्यमंत्र्याची बसका जाली। उपरांत मंत्री सुदीन ढवळीकर, निळकंठ हळर्णकार आनी आमदार प्रवीण आर्लेकारूय मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याचेर पाविल्ले। तांच्यो मुख्यमंत्र्या वांगडा बसका जाल्यो। नव्या वर्सांत मंत्रिमंडळात फेरबदल जातलो अशें सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगिल्लें। पूण ह्या विशीं मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार कालच्यो बसका ह्यो भाजपाच्या संघटनात्मक प्रक्रिये विशीं आशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें आसा। पूण नव्या वर्सांत नव्यो गजाली जातल्यो अशें मुख्यमंत्र्यान वयता सांगलें। आतां ह्यो नव्यो गजाली मंत्रिमंडळ फेरबदल वा आनी कितें तें कळपाक मार्ग ना। फाटल्या वर्सभरात दक्षिण गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्ल्याचें दिसून येलां। दक्षिणेंत लैंगीक अत्याचाराच्यो 39 घडणुको घडल्यो, त्या भायर 13 खून, जिवेशी मारपाचे 10 यत्न जाले। तशेंच फाटल्या वर्सभरात 5 लुटमार प्रकरणां, 64 घरफोडी, 43 दुचाकी चोरी, सरपळी फारोवपाच्यो 8 घडणुको घडल्यो। तशेंच मोबायल आनी गॅजेट चोरयाच्यो 36 केशी मेळून वट्ट 170 गुन्यांवांची दक्षिण गोंयांत नोंद जाल्ली आसा। 170 केशी मदल्यो 107 केशी सोडोवपाक पुलिशेक येस आयले। दक्षिणेंत फटवणुकीच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। पोरूं फटवणुकीचे 60 गुन्यांव नोंद जाल्ले, तातूंतले 53 गुन्यांव सोडोवपाक पुलिसांक येस आयले। त्या भायर 107 हल्लो प्रकरणांतली 102 प्रकरणां पुलिशेन सोडयल्लीं आसा। तशेंच अपहरणाच्यो 35 केशी नोंद जाल्ल्यो, हातूंतली राजेंद्र आर्लेकर हाणें केरळचो राज्यपाल म्हणून सोपूत घेतलो। बिहारांतल्यान तांची केरळा बदली केल्ली। राज्यपाल म्हणून आर्लेकर हांचे बिहार हे 3रे राज्य जावन आसा। ह्या नादी ताणें हिमाचल उपरांत बिहारचे राज्यपाल म्हणून काम केलां। आतां तांची केरळांत बदली जाल्ली आसा। आयज तांच्यांनी केरळचो राज्यपाल म्हणून सोपूत घेतलो। बिहारांतल्यान तांची केरळा बदली केल्ली। राज्यपाल म्हणून आर्लेकर हांचे बिहार हे 3रे राज्य जावन आसा। ह्या नादी ताणें हिमाचल उपरांत बिहारचे राज्यपाल म्हणून काम केलां। तांची केरळांत आतां बदली जाल्या।
फाटले कांय दीस आदीं पारोड्या पंचायती फाटल्यान आशिल्लो मुखेल कनाल कोसळिल्लो. ते उपरांत उदका स्त्रोत खात्यान पंचायत मंडळान पळोवणी केल्ली. ते उपरांत आतां ह्या कनालाचें काम हातांत घेतलां. फुडले 5 ते 6 दिसां भितून हें काम पुराय जातले अशी माहिती थळाव्या सरपंचान दिलेली आसा. फाटले कांय दिसां आदीं पारोड्या पंचायती फाटल्यान आशिल्लो हो मुखेल कॅनल कोसळून पडिल्लो. त्या उपरांत ह्या कनेलाचो उदका स्त्रोत खातें तशेंच पंचायत मंडळान पळोवणी केली. आतां ह्या पळोवणे उपरांत ह्या कनेलाचें काम करपाक सुरवात केलेली आसा. तशेंच फुडले 5 ते 6 दिसां भितून हे कनालाचें काम पुराय जातले अशी माहिती थळावे सरपंचान दिली. नाडूस उसगांवां हांगासर मेल्ल्या अवस्थेत बिबटो सापडलो. बिबट्याक फास लागून ताका मरण आयिल्ल्याचो दावो रान अधिकाऱ्यांनी केलेलो आसा. तशेंच ह्या बिबट्याक कशें मरण आयलें हाचो प्रकरण सध्या आनी तेजे बिबट्याच्या मरणा फाटलें कारण सध्या सोदप चालू आसा. बेरेस्तारा नाणूस उसगांवां हो मेल्ल्या अवस्थेत बिबटो सापडलो. ह्या बिबट्याक फास लागून मरण आयिल्ल्याचो दावो सध्या रान अधिकाऱ्यांनी केला. तशेंच हो फास कित्या खातीर घातलो, ताका मारपाचें नेमकें कारण कितें, ह्या सगळ्या गजालींचो तपास सध्या सुरू आसा. बेरेस्तारा नाणूस हांगासर मेल्ल्या अवस्थेत हो बिबटो सापडलो. पेडण्याचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची भेट घेवपा खातीर पेडणे सावन पणजे मेरेन टिंटेड SUV गाडयेन आयिल्ल्यान एक बोवाळ जालो. गाडयेचे हारशे काळे केल्ल्यान चलोवप्याक पुलीस दंड दिता. मात पेडणे सावन पणजे मेरेन येवपी आमदाराक एकूय पुलीस कित्याक आडोवंक ना असो प्रश्न सामान्यांच्या मनात थंय उप्रासलो. सरकाराच्या नेमांक फक्त सामान्य मनशांकूच पाळो दिवचो पडटा काय कितें अशे प्रश्न लोक विचारपाक लागले. ह्या विशीं आमदार प्रवीण आर्लेकराक विचारले तेन्ना ताचे कडेन कांयच जाप नाशिल्ली. आनी जेन्ना मुखेलमंत्र्याच्या बंगल्यांतल्यान ते भायर सरले तेन्ना पत्रकार कितें प्रश्न विचारीत म्हणून तांच्यांनी दुसऱ्या एका गाडयेंतल्यान थंयच्यान पळ काडली. पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची भेट घेवपाक आयिल्ले तेन्ना ते ह्या टिंटेड गाडयेंत आयले. पुलीस हरशीं सामान्य मनशाक जेन्ना दंड दिता तेन्ना आमदाराक प्रवीण आर्लेकराक तांच्यांनी कित्याक दंड दिवंक ना असो प्रश्न उप्रासलो. कोलवाळे हावसिंग बोर्डात हळणकर एज्युकेशन सोसायटी कुशीक आशिल्ल्या बांदकाम सुवातेर 1.8 लाख इतल्या मोलाच्यो 400 लोखणाच्यो बार्स चोरपाची घडणूक उक्ताडार आयली. चोरी प्रकरणात स्क्रॅपयार्ड मालका सयत 4 व्यक्तींचो आस्पाव आसा. ह्या संदर्भात घुसपल्ल्यांक कोलवा पुलिशेन अटक करून चोरिल्ल्यो वस्तू जप्त लेगीत आतां केलेल्यो आसा. आरोपीक म्हापशा JMFC कोर्टात 3 दिसाची पुलीस बंदखण फारमायल्या. दिवचल मालांतल्या वन गांवांतल्या काल्याक अंदूय गोबी मंचुरियन बंदी पुरायपणान यशस्वी जाली. देवस्थान समिती आपल्या निर्णया कडेन ठाम राविल्ल्यान स्टॉल घालपाचे वेवसायिकांचे हांगासर यत्न फसले आनी तांकां गोबी मंचुरियनाचे गाडे घालपाक मेळूंक ना. दिवचल मालांतल्या वन गांवांतल्या काल्याक अंदू लेगीत गोबी मंचुरियन बंदी ही पुरायपणान यशस्वी जालेल्याचे दिसून आयले.
गोंय विधानसभेचे शियाळी अधिवेशन 6 फेब्रुवारीच्यान सुरवात जातले. सकाळी 11:30 वरांचेर राज्यपाल श्री P.S. श्रीधरन पिल्लाय हांच्या अभिभाशणान सुरवात जातली. ह्या विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्या. फकत 2 दीस अधिवेशन दवरिल्ल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमॉन भाजप सरकारान घेतिल्ल्या निर्णयाचो निशेध केलो. गोंय विधानसभेचे शियाळी अधिवेशन 6 फेब्रुवारीच्यान सुरवात जातले. 6 फेब्रुवारीक सकाळी 11:30 वरांचेर राज्यपालांच्या अभिभाशणात अधिवेशनाक सुरवात जातली. अंदू वर्साचें शियाळी अधिवेशन 6 आनी 7 फेब्रुवारी अशे 2 दीस आसतले. भाजप सरकारान घेतिल्ल्या ह्या निर्णयाचो विरोधकांनी खर निशेध केलेलो आसा. गोंयांत सध्या गाजपी विशया वयल्यान अधिवेशनात विरोधक सरकाराक उजरावन काडीत म्हणून सध्या सरकार भियाला अशी खर टिका विरोधकांनी केला. पुढे पर्यटन खात्याच्या NOC शिवाय उदका खेळ बोटींग बंदर कप्ताना कडल्यान NOC दिवपाक परवानगी ना. नियंत्रण दवरपा खातीर SOP जारी. तशेंच पर्यटकांक क्रूज बोटींचेर ह्यान फुडें गोंयचे संगीत, कला आनी खाण संस्कृतीचो अणभव मेळप सक्तीचो केला. पर्यटन खात्या कडल्यान क्रूज बोटींच्या मालकांक आदेश जारी केला. परवरे उड्डाण पुलाचे काम लागीं पुराय जायत आयला. फकत दमियान दे गोवा ते हुंडाय शोरूम मेरेचो रस्तो हॉटमिक्स करचो, तेच प्रमाण कोकेरो ते PWD टँकर मेरेनचो रस्तो हॉटमिक्स करपाचो आसा. अजून मेरेन फकत 15 येरादारी पुलीस तैनात केल्यात, तेन्ना 30 तरी येरादारी पुलीस तैनात करचे ह्या विशींची फुडली सुनावणी फुडल्या सोमारा जातली, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगामान दिल्या. बुधवारा रातच्या वेळार आंब्या उदक सावड्डे चिकनाचो कोयर उडयतना एकल्याक थळाव्यांनी रंगी हात धरलो. फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन कोयर उडोवपाचें प्रकरण सुरू आसा अशें थळाव्यांचें म्हणणें. ह्या कोयराच्या घाणयाऱ्या वासाक लागून थळाव्यांक बरो त्रास सोंसचो पडटा. कोयर उडोवप्यांक रंगी हात धरले उपरांत पुलिशेन ताका अटक केलेली आसा. वेळसाव रेल्वे दुपेटीकरण करपाच्यो हालचाली सुरू जाल्यात. ह्या प्रकाराक लागून थळावे बरेच तिडकल्यात. कोळशाची येरादारी करपा खातीर हे रेल्वे दुपेटीकरण करतात. रेल्वे दुपेटीकरणाक लागून पर्यावरणाक हानी जातली. तशेंच सरकारान पयलीं विकास कामांक प्राधान्य दिवचे, मागीरूच अशा तरेचे प्रकल्प हाडचे अशें दक्षिण गोंयचो खासदार विर्यातो फर्नांडीसान सांगलें.
कलांगूट पणजे मार्गा वयले खाजगी बस धन्यां मदीं धुमचाणां जाली. बस धन्यांनी 2 वरां बशी बंद दवरल्यो. बस धन्यांच्या म्हणण्या प्रमाण एका बस धन्यान गाळयो आनी जिवे मारपाची धमकी दिल्ली. उपरांत आरटीओ अधिकाऱ्यान मध्यस्थी केली आनी हे समस्येचेर तोडगो काडलो म्हणून आश्वासन दिल्या उपरांत ह्यो बशी सुरू जाल्यो. शेळडेची जैवविविधताय वाटोवपा खातीर प्रशांत गावस हांचें आंदोलन दुसऱ्या दिसाय सुरू आसा. ह्या विशीं शेळडे पंचायतीचे सचिव प्रशाल भेंब्रे हांकां विचारले तेन्ना ताणें पंचायतीक कसलीच सुचोवणी वा निवेदन प्रत सादर करूंक ना अशी म्हायती दिली. जाल्यार शिष्टमंडळ पंचायतीक आनी उपजिल्लोधिकारी कार्यालयांत निवेदन प्रत दितले अशें आंदोलन करपी प्रशांत गावसाचें म्हणणें. ढवळी एके जीपीक स्वयं अपघात जालो. चालकाचो गाडये वयलो ताबो सुटिल्ल्यान ड्रायव्हरान कुशीक आशिल्ल्या साकवाच्या कठड्याक नेटान धपको दिलो. ह्या अपघातांत चलोवपी गंभीर जखमी जालो. देखून ताका उपचारा खातीर फोंड्याच्या आयडी हॉस्पिटलांत दाखल केलो. मात हॉस्पिटलांत पावल्या उपरांत दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचे घोशीत केले. कोलवाडे हावसिंग बोर्डात हळणकर एज्युकेशन सोसायटी कुशीक आशिल्ल्या बांदकाम सुवातेर 1.8 लाख इतल्या मोलाच्यो 400 लोखणाच्यो बार्स चोरपाची घडणूक उक्ताडार आयली. चोरी प्रकरणात स्क्रॅप यार्ड मालका सयत 4 व्यक्तींचो आस्पाव आसा. ह्या संदर्भात घुसपल्ल्यांक कोलवा पुलिसांनी अटक करून चोरिल्ल्यो वस्तू जप्त केल्यो. आरोपीक म्हापशा JMFC कोर्टात 3 दिसांची पुलीस बंदखण फर्मायल्या. केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयान राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कार 2024ची घोषणा केल्या. 17 जानेवारी 2025 सकाळी 11 वरांचेर राष्ट्रपती भवन हांगासर आयोजित ह्या कार्यक्रमात पुरस्कार विजेत्यांक राष्ट्रपतीच्या हस्तुके पुरस्कार भेटयतले. तातूंत 2024च्या ऑलिंपिकात 2 पदकां जिखपी नेमबाज मनू भाकर, जागतीक बुद्धिबळ चॅम्पियन डी गुकेश, हॉकीपटू हरमनप्रीत सिंग आणि पॅरा ॲथलीट प्रवीण कुमार या 4 क्रीडापटूंक मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार जाहीर जाल्यात. दरम्यान हे पुरस्कार जाहीर जावचे पयलीं केंद्र सरकारा कडल्यान क्रीडा क्षेत्रांतल्या सर्वोत्तम कामगिरी खातीर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्काराच्या यादीत नेमबाज मनू भाकराचें नांव नाशिल्ल्यान व्हड वाद निर्माण जाल्लो. मात आतां जाहीर जाल्ल्या राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कारांत मनू भाकर हाका मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार दिलेलो आसा.
मुंबईतल्या नागपाडा भागात आशिल्ल्या जयराज भाई मार्गाचेर 144 स्क्वेअर फुटाचे एक दुकान आसा. हे दुकान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊदाच्या नांवार आशिल्ले. हे दुकान उत्तर प्रदेशांतल्या हेमंत जैन हाणें 2001 विकते घेतिल्ले. हाचेर मालकी हक्क मेळोवपा खातीर ताका 23 वर्सांचो लढो दिवचो पडलो. हेमंत जैन हांच्यांनी हे दुकान प्राप्तीकर विभागान जो लिलाव आयोजीत केल्लो त्या लिलावांत 20 सप्टेंबर 2001 ह्या दिसा तें दुकान घेतिल्लें. मात ताका फाटली 23 वर्सां जाली ह्या दुकानाचो ताबोच मेळूंक नाशिल्लो. विभागीय प्रक्रिया आनी स्थानीक प्रशासनांनी घेतिल्ल्या खोडांक लागून 23 वर्सां ते ह्या मालमत्तेचेर हक्क सांगपाक शकले ना. ही मालमत्ता 2001 तांच्यांनी लिलावाचेर विकती घेतलेली. ती नांवार जावपाक तांकां कोर्टाची दारां थापटावची पडली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांचे लास वेगस हांगाच्या हॉटेलाच्या भायर बुधवारा सायबर ट्रकाचो स्फोट जाल्ल्याची घटना मुखार आयली. टेस्ला सायबर ट्रकाक कांय कारणाक लागून उजो लागलो आनी व्हडलो स्फोट जालो. हातूंत एकल्याक मरण आयलें जाल्यार 7 जाण गंभीर जखमी जाले. स्फोट जाल्ल्या वाहनाच्या फाटल्या बाजूक फायरवर्क मोटार्स आनी कॅम्प्स फ्युएल कॅनिस्टर भरिल्ल्याचे आढळून आयले आनी ह्या घटने उपरांत दहशतवादी हल्ल्याच्या शक्यतेचो कसून तपास सध्या जावपाक लागला. राजस्थानच्या जैसलमेर हांगचे मोहनगड कालव्याच्या परिसरात सोमारा बोरवेल खातीर ड्रिलिंग करते वेळार व्हडा प्रमाणात एक गॅस आनी उदक भायर आयिल्ल्याचो प्रकार मुखार आयलो. ह्या घटने उपरांत स्थानिकां मदीं भिरांत निर्माण जाली. उपरांत हो उदकाचो प्रवाह थांबयल्लो गेल्याची म्हायती प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दिली. बोरवेली खातीर 28 डिसेंबराक सुरू केल्ली ड्रिलिंग सुमार 850 फूट खोल मेरेन गेल्या उपरांत अचानक जमीन ढासळून गेली आनी प्रचंड दाबान उदक 4 फूट मेरेन मळबान उबलें. भारतीय जनता पार्टीचे युवा खासदार तेजस्वी सूर्या सध्या ताच्या लग्नाच्या बातम्यां खातीर चर्चेत आसा. तेजस्वी सूर्या बेगीनूच शिवश्री स्कंदप्रसाद हांचे कडेन लग्न जावपाचें आसा. तेजस्वी हो दक्षिण बंगळुराचो खासदार आनी बीजेपी युवा मोर्चाचो अध्यक्ष जावन आसा. जाल्यार शिवश्री ही लोकप्रिय गायिका आनी भरतनाट्यम नृत्यांगणा आसात. 34 वर्सांचो तेजस्वी सूर्या आनी शिवश्री स्कंदप्रसाद हांचें लग्न 4 मार्च 2025 बंगळुरू हांगासर जावपाचें आसा. तांच्या लग्नाची तयारी सध्या चालू आसा अशी बातमी सगळीकडे पसरिल्ली आसा. तांच्या लग्नाच्यो चर्चा जायत आसा पूण तरी तेजस्वी सूर्या आनी शिवश्री हांच्या पैकी कोणेच आजून मेरेन हाची अधिकृत माहिती कोणाक दिलेली ना. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हांचे 813व्या उरूस निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर शरीफ दर्ग्याक चादर धाडपाचे आसात. केंद्रीय अल्पसंख्याक वेव्हार मंत्री किरेन रिजिजू आनी भाजप अल्पसंख्याक मोर्चाचे अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी हांचे कडेन पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन औपचारीकरित्या चादर सुपूर्द केलेली आसा. ह्या सुवाळ्या खातीर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दर वर्सा दर्ग्याक चादर धाडटात. 2014 देशाचे प्रधानमंत्री पदाचेर विराजमान जाल्यापासून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्यांनी अजमेर शरीफ दर्ग्याक 10 फावटी चादर अर्पण केलेली आसा.